आयची सेशन प्रार्थना चंदकोनु इनॉग्रेट केलेलं असतं. एक भजन म्हणू, हरे कृष्णा म्हणू, मंगलाचरण म्हणू. भारी खुशी जाता पळयतना की चंदकोन म्हणता तिका अम्माने भारी चंदकोन ट्रेन केलेलं असतं आणि ती भारी पळयल्यार कळता पुरा विषयान ती क्विकली ग्रास्पिंग करून चांग रुपारी भजन श्लोक पुरा करता केन्ना. हरे कृष्ण. सो आयच्या सेशनांत पुरा जनाक स्वागत आसा. ग्लोरिफाईंग कृष्णा इन ऑल वॉक्स ऑफ लाईफ म्हळ्यार देवालें गुणगान करचें आनी भक्तीचें एक विशेष अंग आसा. देवाल गुणगान करचें म्हळ्यार भक्ती एक्सप्रेस करची कशी देवाल गुणगान करूनच. सो त्या प्रकारार त्या आयच्या टॉपिकार ते हांवें गुणगान करचें ते तत्व कसन आनी खंयचे प्रकारार करूं येता आनी खंयच्या सिच्युएशनांत करूं येता ह्या विशयार आमी आजी सत्संग करूया. आमी पुरा जन सेशन स्टार्ट जावचे पयलीं फुडें कलकलीन देवाले प्रार्थना करूया की हे नेक्स्ट 30 मिनिट्स 40 मिनिट्स देवा तुगेले गुणगान खातीराची आमगेल मन आमगेल हातूंत समर्पित जावं आनी हे सत्संगा भाग घेतले मात्रानची आमकां तुगेले प्रती भक्ती आनी तुगेले प्रती श्रद्धा आनीक वाडून येवं म्हूण. सो पुरा जनाले मालकड्याने पुरा जन भक्त जनाले परमिशन घेवन हे सेशन मुखार सरता. JSB भक्तवृंदाची पुरा टीम आसा ती ज्योतिकिनी माताजी, वेणी माधव प्रभू, व्रजगोपी माताजी हांकां पुरा जना धन्यवाद करता. तशींची शिल्पा हेगडे माताजी, डॉक्टर कामाक्षी आनी पुरा ग्रुप सारे इन्फॉर्म करता आसता ती हे प्रोग्राम सुरू जालें म्हणून तांकांय धन्यवाद करतात आमी. पुरा जन वॉलंटियर्स कोण आसा ती ह्या प्रोग्रामा संबंधीत जावन तांकां पुरा जना धन्यवाद. एक सान किंचित रुपार हे सेव करचे भाग दिले खातीर हांव तुमकां पुरा जनां कृतज्ञ जावन आसा. सो एक मनान आमी एक प्रार्थना करूया देवाक आनी ताजे मुखार हे सेशनांत तूं इमर्स जावया नेक्स्ट 35-40 मिनिट्सा खातीर. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So glorifying Krishna in all walks of life, त्या टॉपिकारी आता मी डिस्कस करचे आसा. विंगड प्रकारारी देवाल गुणगान करूं येता आनी एक पंथा तूं अशी एक पंथा रॉंग इम्प्रेशन येता और अशी एक पळयता जनाल मनांत वता की भक्तीन ताईल म्हळ्यार कसं सोडकावे आनी मस्त सकड कशी भक्ती केली म्हळ्यार हें सोडकाके तें सोडकावे असं पुरा इम्प्रेशन्स येता ती. अशी सांगताना प्रभुपाद स्वाम्यान सांगचें आशिल्लें की तुमी अशी लेखतात की भक्ती म्हळ्यार हें सोडका तें सोडका आनी कसं की एक प्रकार म्हणटात पळय भारी कश्टाचे और नेगेटिव्ह ताचे एक इन्फॉर्मेशन आसता. प्रभुपाद स्वाम्यान सांगचें आशिल्लें तुमकां भक्ती म्हळ्यार कसं म्हूण कळ्ळी म्हूण. कसं जालें की आमी रामायण पळोवं येता और महाभारत पळोवं येता. रामाल पुरा सर्वश्रेष्ठ भक्त हनुमंत आशिल्लो आनी कृष्णाला अर्जुन आशिल्लो महाभारतांत. जाल्यारीची तांणी अशी कसं सोडून तांगेलें जीवन केलां तशें कांय ना. आमी पळोवं येता की तांणी देवाल सेवेंत युद्धांत भाग घेतलें, राज्यांत भाग घेतला आनी नॉर्मली आमी कितले लेखता ती ताजे कितली चड रुपार तांणी परिश्रम केलेलो आसा पुरा विशया खातीर. सो अशी कोणाक मना वचचें की भक्ती म्हळ्यार पॅसिव्ह जावचें और इनएक्टिव्ह जावचें और कसं की एक बैसून कसं की एक एकांतार बैसून कसं की भजन मात करचें तसं पुरा एक पंथा इम्प्रेशन जायला सुद्दां जन म्हाका ती शिवाय पुरा हें आमकां नाका म्हूण. जाल्यार आमी हें पळोवं येता की पुरा पशी श्रेष्ठ भक्त आशिल्ले तांणी हेंची संवसारार राबुनूच तांगेलें कर्तव्य करून कशी देवाल भक्ती केल्ले म्हणून आमी पळोवं येता. सो देवाल भक्तीन तेत्ताना दोन एक
दोन एक ह्या म्हूण सांगितलं ट्रान्सेंड अँड ट्रान्सफॉर्म म्हूण म्हळ्यार एक आमी पळोव येता की कशें की देव एक परिवर्तन हाडटा आनी ते परिवर्तन येवचे शैलींतू आमी भाग घेतले ती भक्ती जाता कसं जाल्यार की देवान भगवद्गीतेन सांगचें आसा हांव दोन पंतां रिपीट करता तुमी अनम्यूट करता म्हूण ना अशी रिपीट करता जाल्यार कर येता हें एकदम फेमस अशी श्लोक यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् म्हळ्यार हातूंत देवान सांगचें आसा की खंयचे एक प्रकार हे संवसाराक ट्रान्सफॉर्म करता म्हूण एक परिवर्तन हाडका अधर्म आशिल्लो तातूंत धर्म वाडोवन दिवका म्हणून ताजे खातीर हांव अवतार घेता म्हूण देवान सांगचें आसा सो त्या प्रकारार पळोवं येता की भक्तीची एक म्हळ्यार आसता की देवाक हें एक संवसारांत परिवर्तन हाडून अधर्म उणी करून धर्म वाडोवन हाडका आनी केन्ना कोण हें देवाल मिशनांतू म्हणजे भक्ती वाडोवनाचें धर्म संस्थापन करचें तूं सहाय करता ती खंयचे प्रकारारी देवाक अरे देवाल भक्तांक त्या देवाल सेवा जाता म्हूण सांगितलं अर्जुनान युद्ध केलेलें कौरवाल वटू रिवेंज घेवच्या खातीर न्ही की ताका कोप आयलो तांगेले कौरव जनान तांगेले ते राज्य तांडून घेतलें म्हणून ताजे खातीर केलेलें न्ही तांकां रिवेंज घेवका लढाई करता आशिल्ली जाल्यार तांणी कृष्णाक शांतीदूत जावन वच्चें कसो सोडत आशिल्लीं तांणी सांगता आशिल्लें न्हू हे कृष्णा तूं वच्चें नाका ते शांतीदूत प्रस्ताव घेवन आमी लढाई करूनच तांकां मारून सोडया म्हूण जाल्यार तांगेले मनांत तशी नाशिल्लें सो एक प्रकारार पळोवं येता की खंयचे एक विंगड भावना न्ही देवाल मनांत कसं आसा त्या करचे खातीरच तांणी मुखार सुन आयिल्ली म्हळ्यार देवान मनांत कशें आशिल्लें धर्म संस्थापन जावका म्हूण दुर्योधनान शांतीदूत जावन गेलेले तेन्ना देवाक भारी एक प्रकारार म्हणटात पळय कोप येवच तशी तांणी उतरान देवाक ना म्हणलेलें आसा आतां कोणी घडकड कोणाक इनवायट केल्यार आमी पोलायटली सांगचें पुरो की ना म्हाका येवची नाका म्हाका सामकी काम आसा म्हाका येवचें जायना म्हूण मात कोणी घडकड कोणाला इनवायट केल्यार अशी उत्तर मेळ्ळ्यार की हांव खंयी वचचें तयार आसा तुगेले घडकड येना हांव म्हळ्यार त्या एक प्रकारार पर्सनल अटॅक जाता न्हू साधारण एक आरामेर सांगत आशिल्लें न्हू की ना म्हाका सामकी काम आसा येवचें जायना मात अशी उत्तर दिल्यार हांव खंयी वचचें तयार आसा जाल्यार तुमगेले घडकड केन्नाय येना हांव तशी म्हणल्यार सुद्दां एक पर्सनल अटॅक जाता त्या प्रकाराची जी कृष्णान दुर्योधनाक रिक्वेस्ट केलेली की एक 5 गांव दिल्यार पुरो हें युद्ध नाका म्हणून पुरा राज्य तुमचे दवर एक 5 गांव दी कसले की तांणी क्षत्रिय जावन आशिल्लीं पांडव तांगेले ते धर्म एडमिनिस्ट्रेशन राज्य चलोवचें जाल्यार आसो राज्याचे कितलो व्हड भाग न्ही 5 गांव दिल्यार पुरो म्हूण जाल्यार दुर्योधन ताणें ना म्हणत आशिल्लें जाल्यार ताणें ना म्हणी ताणें अशें सांगलें 5 गांव कशें न्ही एक सूय सान एक सुयेन राबची तितलो जाग आसा पळय तितलोय दिना हांव म्हणून म्हळ्यार तुमगे लोटू म्हाका नाक्काची कसण्याची हांव कसने करूं तयार ना म्हणून सो त्या प्रकारार तांणी केलें त्या प्रकारार मूड आसल्यार अर्जुनान तागे लोट लढाई करता म्हूण नाशिल्लें इनफॅक्ट भगवद्गीत सूर जेताना अर्जुनाक लढाई करची मन ना जाल्यार ताका केन्ना कळटा की भक्ती म्हळ्यार देवाल एक मिशन आसा देवाल मनांत कसं आसा तें आमी करचें तेन्ना अर्जुन तातूंत भाग घेता म्हूण सांगिल्लें आसा सो हें एक ट्रान्सफॉर्माचें पार्ट जालें की देवाल मनांत तसं ट्रान्सफॉर्म जावका म्हूण मात देवाल विशय कळटरी सो आमी एक प्रकारार पळय ते अर्जुनान त्या भगवद्गीतान कशें सांगिल्लें आसा पळय निर्वैर सर्वभूतेषु यसमाम इते पांडव म्हळ्यार कसनेची तांकां मत कर्म क्रीन मत परमो मत भक्त संघ वर्जित निर्वैर म्हळ्यार तांकां कसने एक प्रकारार जाळ ना अर्जुनाक खंयचे विशयार हें ना देवाल सेवे खातीर तो मुखार सुन आयलो म्हूण मागीर मुखावयल्या श्लोकांत तूं देव सांगता एक तर जाल्लें ट्रान्सफॉर्म जावचें की हें जगांत परिवर्तन हाडच्या खातीर आमी देवाल सहाय करता म्हूण मात तें करता करता कसन जाता आमकां आध्यात्मीक विशयांत रुच येता आनी आमकां हे जन्मा नंतर वैकुंठ पावच तसलें एक मनांत सुका म्हणून देवान सांगचें आसा आनी देवालें हें पुरा लिला हें भगवद्गीता श्रीमद भागवतम घेतल्यार हें तत्व कळल्यार अशी जाता म्हूण देव सांगता आपास हें श्लोक सांगता तुमकां जाव कळल्यार तुमी रिपीट करूं येता 2 पंतां म्हणटा
जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम् एति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम् एति सो अर्जुन। म्हळ्यार देव सांगता की मुगेली लीला कोणा मना वत्ता जन्म कर्म च मे दिव्यम त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन म्हणून. सो देवान दोन मेसेज दिवचे आसा भगवद्गीतेंत ह्या दोन श्लोकांत पळयल्यार एक ह्या जगांत परिवर्तन हाडच्या खातीर मुगेल सहाय कर्या ती आनी ते सहाय करताना तुम्ही आपणाकय आध्यात्मिक विशयांत रुची घेवन परे जयात ह्या संवसारांत मुगेल भक्ती करून मुगेल्या पावया ती म्हणून. सो दोनूय एक देवान ब्रॉडली हे दोन विशय सांगचे आसा. मात आमकां अशें दिसचें पुरो की कोणी भक्ती करता आसा ती म्हळ्यार देवाल कीर्तन करता आसा ती और देवस्थानां वता ती तांणी ह्या जगान परिवर्तन कशें हाडटा ती हें क्वेश्चन मनांत आयल्यार असल कसन तो विशय की देवस्थानां गेल्लें कीर्तन केलें भजन केलें जप केलें आनी तूं जगान परिवर्तन येता आसा. आमी जगान तें परिवर्तन हाडचें आमगेल कॅपॅसिटी लेकारी खंडित करूं येता. प्रभुपाद स्वाम्याक तांणी पळयल्यार तांकां खाली एक हें जगत्याचें म्हळ्यार खाली एक देवाल विशय मात करता आशिल्लो आनी खंयचें परिवर्तन हाडचे विशय नाशिल्लो देवालो. तांणी वृंदावनांतूय राबयत आशिल्लें तांगेल 70 इयर्सां किंवा चड आशिल्लीं. पुरा जनांना देवाल विशय मन घालच्या खातीर वृंदावना वचचें आनी तांणी वृंदावनांतूची आशिल्लीं तिमू जाल्यार तांकां अशी न्ही तांकां गोत आसा देवाल मनांत हे दोनूय आसा म्हणून. सहाय आमगेले आमकांच इम्प्रूव करून घेवका आमगेले चांगा खातीर आनी हे जगान परिवर्तन येवचे खातीर कार्य करका म्हणून ताका तांणी पुरा कश्ट काणींतले बुक्स प्रिंट करून पुरा कडेन प्रचार केली ती. सो प्रभुपाद स्वाम्यान एग्जाम्पल पळयल्यार आमी देवाल केन्ना गुणगान करता ती तेन्ना आमी हे एक तीन विशय मना व्हरका म्हणून आमी पळयता. प्रभुपाद स्वाम्यान सांगिल्लें की तांणी वृंदावनांतूय राबून देवाल गुणगान करूं येता आशिल्लें मूं ना जाल्यार तांणी वृंदावनांत वचून भायर आयलीं ती आनी वृंदावनांत वचून भायर आयलीं ती आनी तांणी एक तीन विशय कसो सांगिल्ले म्हळ्यार की देवाले मेसेज पावका जनाक पुरा जनाले पावका ते मेसेज गुणगान म्हळ्यार देवाल अशी न्ही एक कडेन बसून ते विंगड जनाके पावका मात्र न्ही तांकां मना वय वचका ते मेसेज कसो न्ही म्हूण देवाल विशय आनी मना मात वचचें न्ही ते मना वतरी तांकां आकर्शण जावका भक्ती खातीर हे प्रकारार आमी गुणगान करूका म्हूण. म्हळ्यार प्रभुपाद स्वामीन तीन विशय सांगिल्लो आपस रिपीट करता की आमी देवाल गुणगान करताना विंगड जनाले ते पावका ते गुणगान करताना स्वता खातीर स्वता बसून एकांता करची न्ही म्हूण आनी ते गुणगान पावका मात्र न्ही विंगड जना ते मना वचुका ते देवाल गुणगान कसं केलें म्हूण आनी तिन्नी विशय म्हळ्यार ते गुणगान अशी प्रकारार करूका की तांणी आकर्षित जावता भक्ती खातीर म्हूण. सो आतां आमी विंगड रुपार ते आमगेले भक्तीचे गुणगान करतना विंगड रुपार ते पुरा जना खातीर पावयत. आतां पळयात हे पॅन्डेमिका निमित्त आमी ऑनलायन करूनय पुरा कडेन हे देवाल भक्तीचे मेसेज पुरा कडेन पडटा आसा जाल्यार अशी तो विशय आसूं की पुरा जना मना वचुका म्हूण. प्रभुपाद स्वामी आनी ते एकदम एक्सपर्ट आशिल्लीं तांणी कोणाक कशी सांगता भक्तींत मना वचे खातीर तांकां तें क्लियरली कळटा आशिल्लें. एक भक्त एक यंग चाइल्ड अमेरिकांत तांकां येवन निमगेल काय आध्यात्मिक सुख म्हळ्यार कशें आसता म्हणून म्हळ्यार ते भगवद्गीतेन सांगता पळय आत्यांतिकम सुखम म्हणून हें आध्यात्मिक सुख म्हळ्यार कसं न्हय म्हणून. तेन्ना प्रभुपाद स्वाम्यान सांगीत आशिल्लें ब्रह्म संहितांत तें पुरा श्लोक आसत पळय चिंतामणी प्रकर सद्मशु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभीर अपालयंतम लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदिपुरुषम तमम भजा. म्हळ्यार तें वैकुंठ लोकात सुख म्हळ्यार चिंतामणी आसा ते कसन जावका तें सगळ्या चिंतामणीना बांदून घालेलें नासता कसन जावका तें मेळटा. चिंतामणी प्रकर सद्मशु कल्पवृक्ष पुरा कलेन कल्पवृक्ष आसा कसन जावका तें मेळटा. लक्ष्वावृतेषु कितलीं लक्ष कटल्यान जन देवाल सेव करता आसा ती सुरभीर अभिपालयंतम कितलीं सुरभी गाय आसा आनी लक्ष्मी सहस्र सहस्र कटल्यान लक्ष्मी देवाल सेव करता आसा ती संभ्रम सेव्यमानम
जाल्यार त्या सांगल्या तेच्या कळटशिलें खंडीत कळनाशिल्लें मात त्या टायमार प्रभुपाद स्वाम्याक गोत आशिल्लें यंग चिल्ड्रू मस्त सकळ त्या टायमार मोस्ट पॉप्युलर ड्रग तेन्ना LSD म्हूण एक आशिल्लें तें केमिकल ताका ऍसिड म्हणटा आशिल्लीं ती LSD त्या LSD घेतले सुद्दां तांकां पुरा हॅल्युसिनेशन जाता आशिल्लें म्हळ्यार कसं की एक मन आवडटा कसं की दिसल्या म्हणके जाता आनी एक पंता म्हणटात पळय मुग्ध जावन तांणी कसं की तांकां एक खुशी जाता आशिल्ली त्या यंग चिल्ड्रू त्या टायमार ताका प्रभुपाद स्वाम्यान सांगलें आध्यात्मीक सुख म्हळ्यार LSD समुद्रा किना होड आसा LSD समुद्रा किना होड आसा म्हूण सांगलें म्हणजे ताका कळलें हो कसं की होड विशय म्हूण म्हणजे प्रभुपाद स्वाम्याक त्या ऑडियन्सा वाटू कशी कनेक्ट करची देवाल गुणगान त्यावेळी तांकां गोत आशिल्लें सो पॉयंट इज नॉट टू गेट इट रायट मात येता आशिल्लें कोणाक तांकां कळका म्हूण आतां खंयचें व्हड सत्संग जाल्लें आनी तातूंत मस्त सकट संस्कृतान उलयता राबलीं ती पुरा जनादिशा पुरो हो कित लायक आसा संस्कृत आशिल्लें लायक आशिल्लें कसं म्हूण कळ्ळी म्हूण सो त्या प्रकारार प्रभुपाद स्वाम्यान सांगचें आशिल्लें गुणगान म्हळ्यार देवालें जेन्ना पावका आनी जेन्ना तें कळका वय म्हूण सो देवाल गुणगानाचें हें एक दोन तत्व आसा सो एक विशयार आमी पळयत की हें देवाल गुणगान करचें म्हळ्यार एक प्रचार देवस्थाना वचचें सत्संगा वचचें किर्तना वचचें जाल्यार आमी पुरा जेन्ना गृहस्थ जिवनांत आसा ती आनी आमगेली फॅमिली जावट आसा ती तांकां केन्नाय देवस्थाना वचचें केन्नाय सत्संगा भाग घेवचें केन्नाय किर्तन करचें ते इज इट ऑलवेज पॉसिबल मत्स्य सकट कर्तव्य आसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसा प्रोफेशनली आसचें पुरो बिझनेस वायज आसचें पुरो फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसचें पुरो तसल्या सिच्युएशनान तूं म्हाका एक क्वेश्चन येता की आमी कशी गुणगान करूं येता बा म्हूण सो आमी सेकंड पॉयंटार येता ती आयचे सत्संगाचे की खंयचें सिच्युएशन आसता लायफान तूं एक्चुअली देवाल गुणगान करचे खातीर ऑपॉर्च्युनिटीची हें कशी तें आमी मनावचें एक आमी पळयलें की सत्संग करचें शास्त्र वाजोवचें जप करचें किर्तन घेवचें तें डायरेक्ट भक्ती सत्संगा भाग घेवचें तें डायरेक्ट भक्तीची जाल्यारीची केन्ना आमकां डायरेक्ट भक्ती करूं साध्य आसतली की एक पंत आमकां विंगड रितेरी तें कशी आतां युधिष्ठीर महाराजान राजसूय यज्ञ केलेलें आनी राजसूय यज्ञान तूं ताची लास्ट ते अग्रपूज जाता आनी ते अग्रपूज म्हळ्यार पुरा पशी श्रेष्ठ कोण आसा सगळ्यांची राज्यान तो सगळ्यांची त्या टायमार पृथ्वीरी तागेल ते अग्रपूज जावन ताका ते सम्मान दिवका म्हूण आसता आनी युधिष्ठीर महाराजू कृष्णाक ते अग्रपूज करता म्हूण सांगिल्लें आसा तो त्या पंता पळयतना युधिष्ठीर म्हळ्यार सम्राट आशिल्ले सगळे विश्वास आनी पुरा जन सगळे राय सगळे विश्वास पुरा राय थंय आशिल्ली तो राजसूय यज्ञ युधिष्ठीर महाराजान तागेल अहंकारा खातीर केलें की ह्या पॉयंटार आमी थोडे पळोवया महाभारत आनी श्रीमद भागवतम पळयल्यार भागवतांत आनी श्रीमद दोन्ही देवाल गुणगान करता ती जाल्यार तांगेलें चिक्के एक व्यत्यास आसा चिक्के एक डिफरन्स आसा महाभारतांत तूं केन्ना हें राजसूय यज्ञाचे विशय येता तातूंत त्या पुण्याच्या एंगलान सांगता ती की पुण्य करका म्हणून आनी श्रीमद भागवतमांत केन्ना राजसूय यज्ञा विशय येता ते भक्ती एंगलान सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा पुण्य करका म्हळ्यार पुण्य केल्यार आमकांय चांग जाता विंगड जनाकय चांग जाता विश्वाकय बरें जाता म्हूण आनी भक्ती म्हळ्यार देवाल सेवा करचें देवाल प्रेम करचें हें संवसारा दुखून भायर येवचे खातीर म्हळ्यार दोन्ही चांगाची जाल्यार ती भावन आसा पळय दोन्ही हाची मातशी चिक्के डिफरंट आसा म्हूण पळयता तो राजसूय यज्ञा विशय महाभारतांत पळयतना तेन्ना अशें येता की नारद मुनी ते युधिष्ठिराल सभेंत येताना ताका दिसता की कितलें चंद बांदून घालना म्हणून आनी नारद मुनी म्हळ्यार अशें आसता की तो विंगड लोकांत भोंवता आसता सो ताणें पुरा कडेन पळयना कशी सभ आसता कशी रावळार आसता पुरा कडेन पळयना ताणी सांगची म्हळ्यार युधिष्ठिराल सभ म्हळ्यार स्वर्गा म्हणके आसा म्हळ्यार तो व्हड विशय तो तेन्ना भारी खुशी जावन युधिष्ठीर महाराजाल दर्शन घेताना युधिष्ठीर महाराजाक उलयता नारद मुनी सांगता की हांव पितृलोका दुखून आयिल्लो मात थंय तुगेलो बापूसू पांडू थंय आशिल्लो म्हूण सो आमी पळयत की पुण्य केल्यार पितृलोका वता आनीकय चड पुण्य केल्यार स्वर्गलोका वता ती म्हूण आनी देवाल भक्ती केल्यार वैकुंठाची वता तें तर भारी ते श्रेष्ठची मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटीश्व अपि महामुने
म्हळ्यार ते वैकुंठावची म्हळ्यार ते मुक्तानाम अपि सिद्धानाम सुदुर्लभ ते म्हणून भक्त तशी आशिल्ली म्हणून. सो आमकां पांडू महाराजान ते मृत्यू कशी जालेली ते महाभारतान तुमकां स्वल्प जाणां गोत आसतलें की तागेलो मृत्यू जाताना कशें की तागेलो एक बायलेलो रिलेशनशिपांत आशिल्लो तो आनी त्या समयार तागेलो ते मृत्यू जाता म्हूण ते सांगिल्लें ते श्रापा निमित्त. सो आमी पळयत जाल्यार पांडू महाराजान मस्त सकट पुण्य केलेलें त्या प्रकारार तो पितृलोक आशिल्लो म्हूण. तेन्ना युधिष्ठीर महाराज नारद मुनी निमगीत तांकां मुखारसून मुक्त करचे और तांकां पितृलोका देखून स्वर्गलोका वचचे कसं करूं म्हूण. तेन्ना महाभारतांतून नारद मुनी सांगता की राजसूय यज्ञ करका म्हणून. राजसूय यज्ञ केल्यार तांतूं इतलें पुण्य जातलें ते पुण्यानाची तुगेलो बापूस पांडू खंडीत पितृलोका देखून स्वर्गलोका वचून पावतलो. ऑफकोर्स देवाल कसं हे पुरा लिलांतू एक लिलेन देव मस्त सकट वस्तू करून घेता जाल्यार हे मेन भागवतांत तशें सांगिल्लें आसा हे मेन रिजन राजसूय यज्ञ करची म्हळ्यार ते यज्ञाची पूर्णाहुती जातरी ते अग्रपूज आसता आनी अग्रपुजांतू सगळे विश्वांतू पुरापशी श्रेष्ठ कोण व्यक्ती आसा ताका ते तागेल सेवा समर्पण तागेल खातीर करचे ते सगळे राजसूय यज्ञाचे पूर्णाहुती जाता ते सेवा समर्पण युधिष्ठिर महाराज कृष्णा करता आणि कृष्णाल गुणगान करता ते सभेन तू पुरा जना मेळ न्हू म्हणून म्हळ्यार त्या युधिष्ठिर महाराज गुणगान करता. आमी हे मनावर का की त्या टायमारीची कृष्णाल अवतार हे भूमीर आसतानाची पुरा जन देवाक सर्वश्रेष्ठ परमब्रह्म कृष्ण म्हूण त्या लेकार पळयनात आशिल्लीं ती मस्त जन अशें आशिल्लीं त्या समयार कोण कृष्णाक अशी म्हणटा आशिल्लीं हो यदुवंशा रायू भारी डिप्लोमसीन तांणी भारी हुशार आसा जाल्यार यदुवंशा रायू म्हूण. जाल्यार युधिष्ठिरान मनांत आशिल्लें हे कृष्णाल अवताराक पुरा चांग रुपार गुणगान करका आनी पुरा चांग रुपारी व्हड सभेंत करका ताका ते राजसूय यज्ञ जावन पूर्णाहुती वेळार ते अग्रपूज जाता कारण ते सगळे विश्वास हे पुरा राय पुरा जन आसता ती तांगेल मुखार कृष्णाल गुणगान करून ते अग्रपूज जाता म्हणून ताजे ना ते पुरा जना मना वतलें म्हळ्यार आमी आयचे टॉपिक आले गुणगान म्हळ्यार पुरा जना ते पावका त्या देवाल गुणगान पुरा जना कळका त्या प्रकार ते युधिष्ठिर महाराजान केल्लें आनी अशी करका की चांग रुपारी की पुरा जना देवाल सेव करच्या खातीर आकर्षित जातलीं म्हणून. सो त्या प्रकार युधिष्ठिर महाराजान ह्या तिन्ही विशय मना दवरन की गुणगान जावका पुरा जना पावका आनी पुरा जनाक देवाल सेवे प्रती भक्ती प्रती आकर्षित जावका. सो त्या प्रकार युधिष्ठिर महाराजान ती परिस्थिती केली की गुणगान जावच्या खातीर म्हणून. सो आता आनीक एक हो विशय पळयत की आमी केन्ना लायफान प्रोग्रेस करता ती आनी और कोणी एग्जाम्पल पळयत खंयचे प्रोफेशनल फिल्डान ती कोणी सक्सेसफूल आसा ती आनी आमकां कळटा हो तांणी प्रोफेशनली सक्सेसफूल आसा ती जाल्यार तांणी भक्तीन तूं आसा ती तेन्ना आमकां मना येवचें पुरो हो आनी सक्सेसफूल वे आसत यशस्वी जावन आसत तांगेल कसन कार्य करता ती म्हळ्यार गृहिणी असो और प्रोफेशनल असो बिझनेसमॅन असो कोण तांगेल क्षेत्रांत तूं चांग रुपार तांणी तांगेल कार्य कर्तव्य करता तांणी सक्सेसफूल आसा ती तेन्ना विंगड जना आकर्षित जाता ती त्यामुळे हे सेकंड पॉइंट म्हळ्यार त्या प्रकारारी आमी गुणगान करूं येता म्हणून. आता चांग रुपारी प्रोफेशनां सक्सेसफूल जाल्लें आनी चांग रुपारी कसन आमगेलें और एज अ स्टुडंट चांग रुपार स्टडीज केल्लें और कसन अशी न्हय की ताजेन गॅरंटी आसा की आनी भक्ती करून प्रोफेशनली सक्सेसफूल जाल्ला म्हळ्यार आमी भक्ती करता म्हणून तशी कांय ना. जाल्यार खंडितची आमी प्रोफेशनली सक्सेसफूल ना ती और आमगेल कर्तव्य निष्ठ जावन आमगेल कसन परिवारा प्रती कसन कर्तव्य आसा और आमगेले जॉबांत कसन आमगेल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसा त्या आमी सम करना अशी आमी भक्तींत आसा म्हळ्यार विंगड जना कसन दिसतलें हे भक्ती म्हणून करचें आशिल्लें काम सम करना थानी म्हणून तेन्ना कसन जाता ते देवाल गुणगान जाता खंडित न्हय त्या उलटा नेगेटिव्ह गुणगान जाता म्हळ्यार अशी जावचें पुरो की अशी पळयल्यार विंगड जनालें आकर्शण देवाल प्रती उणी जावचें पुरो तशी पळयल्यार. सो आमी तांगेल मनांत कशें आसतलें त्या प्रकारारी पळयता. आतां एक साजी खातीर एक सान एक आमी काणी पळोवया प्रभुपाद स्वाम्याल टायमाची त्या टायमार बिटल्स म्हूण एक व्हड ग्रूप आशिल्लें तुमकां स्वल्प जाणां गोत तशें पुरो तांणी म्हळ्यार सादारण मटा देवी देवता म्हणके आशिल्ली तितली फेमस आशिल्ली स्पेशली यंग चेडूं त्या टायमार बिटल्स म्हळ्यार तांगेल मुखार कोणीय ना ते म्युझिक ग्रूप खंय
खंय तांणी परफॉर्मन्स दिवचे वताना बिटल्सानं लक्ष कटल्यान जन वता आशिल्लीं, म्हयन कटल्यान फूड तांगेली टिकेट विकून वता आशिल्लें. तांगेले कसन ते कॅसेट रेकॉर्ड असल्यारी खंयचे तांणी एक पद्य रिलीज केल्यारी ते नंबर 1 पद्य सगळ्या वर्ल्डान तूं कितले की म्हयने कटल्यान ते नंबर 1 पद्य आसता आशिल्लें. तितले ते फेमस आशिल्ले तांणी. तांतुले ते बिटल्स म्हूण 4 आशिल्लीं, तांतुले एक जॉर्ज हॅरिसन म्हूण आशिल्लो. आनी ते जॉर्ज हॅरिसनाक भक्ती प्रती भारी एक आकर्शण जाल्लें. ताणें हरे कृष्णा जप करचे सुरू केलो, भक्तां लोटू हरे कृष्णाचे किर्तनांत भाग घेवचे सुरू केलो आनी तांणी प्रभुपाद स्वाम्याले आयलीं ती. तांणी इतलें तें तांकां आकर्शण जाल्लें भक्ती खातीर की तांणी तयार आशिल्लीं ती की तांगेले ते ग्रूप सोडून पुरा सोडून भक्ती खातीरची पुरा तांगेलें जीवन कंप्लिटली ताजी पुरा सोडून भक्ती खातीर मुखार सून वचूं काय म्हूण तांगेले मनांत आशिल्लें जॉर्ज हॅरिसनान. तेन्ना प्रभुपाद स्वाम्यान सांगलें, ना तूं कसन करतास पळय ते कंटिन्यू करी आनी तुगेले कसन ते टॅलंट आसा पळय ते भक्ती खातीर यूज करी म्हूण. त्या प्रकारार तांणी सांगलें तें. ताकाची मागीर कशें जालें म्हळ्यार जॉर्ज हॅरिसनान ताण नॉर्मली तें तांगेलें तें नॉर्मली कशें तें कमर्शियल पद्य आसा तेंच पुरो सांगचें आशिल्लें म्युजीक. जाल्यार हें प्रभुपाद स्वाम्यालें भक्तींत इंट्रस्ट आयलो दिसता. तांणी हरे कृष्णाचें कीर्तन करूं सुरू केलें तांगेले कॉन्सर्टांत. देवाल विशयीची पुरा तांगेले सॉंग्स आसा पळय भजनां म्हणके देवाल विशयीच करूं सुरू केलें. तेन्ना मस्त जनाक तांगेले कोण फॉलोवर्स आशिल्लीं पळय फॅन्स म्हळ्यार सेलिब्रिटीज म्हळ्यार तांगेले फॅन्स आसतात न्हू, उणी जाता गेलीं खंय. कसन जालें आबाक खाली हरे कृष्णा कीर्तन करता विंगड विंगड प्रकाराचे कशें की देवाल विशय मात भजन करता कसन जालें आबा म्हूण तागेले फॅन फॉलोइंग उण जाता गेलीं खंय. तेन्ना प्रभुपाद स्वाम्याले तांणी आपास चमकलीं खंय आनी तांकां सांगलें खंय की थोडे ते म्युजिकाची म्हगेली पॉप्युलॅरिटी उणी जाता आसा म्हूण म्हळ्यार ते स्वल्प मनान आनी मस्त कडेन म्हळ्यार तांकां चियर करचे बदला तांगेले ते फॅन्स आसात पळय तांकां ते लायक जायनी की कशें न्ही हरे कृष्णा मंत्र म्हणटा केन्ना तांगेले पॉप कॉन्सर्टांत म्हूण. तेन्ना प्रभुपाद स्वाम्यान तांकां सांगलें की खाली हे म्हणटात पळय हरे कृष्णा मंत्र देवाल विशय मात न्ही, तूं पॉप सिंगर तुगेल्या जनाले मस्त अपेक्षा आसा तूं विंगड विंगड प्रकाराचें तें म्युजीक येतलें तांगेलें मन अंत आसा की तूं ह्या प्रकारा म्युजीक करतलो म्हणून तें वय कर तूं. जाल्यार मदें मदें तूं देवाल विशय वय सांग हरे कृष्णा कीर्तन वय करी म्हळ्यार मिक्स करून बॅलन्स कर तें तेन्ना समज येतलें पुरो म्हणून. तेन्ना मागीर तांणी आपास तांगेले फुडें म्हणके स्वल्प विंगड विंगड विशयार तांगेलें म्युजीक केल्लें आनी तांतू मागीर तांणी फॉर एग्जाम्पल तांगेलें एक अल्बम आशिल्लें तांतू माय स्वीट लॉर्ड म्हळ्यार म्हगेल मधुर जावन आशिल्लें हे म्हगेल देवा म्हूण तांणी एक इंग्लिशान तांणी एक सॉंग केल्लें आनी तें सॉंग आपास ते पद्य तांणी रिलीज केल्लें सगळ्या वर्ल्डान तूं आपास नंबर 1 जाल्लें आनी तें पद्य आयकून कितली की सकट जन हरे कृष्णा मंत्र जप करचे सुरू केल्लें आनीक तांगेले फॅन्स वाडून आयलीं ती कितले की जनान भगवत गीताचें पुस्तक बाय केल्लें म्हळ्यार जॉर्ज हॅरिसन तसलो इतलो व्हडलो फेमस जावन आशिल्लो सिंगर हरे कृष्णा म्हणटा भगवत गीते विशय सांगता म्हळ्यार संगीत व्हड विशय आसचा पुरो म्हणून. सो त्या प्रकारार ताणें प्रोफेशनली केन्ना एक्सेल केल्लें तागेले टायप ऑफ म्युजीक तागेले टायप ऑफ फॅन्स प्लीज केल्लें आनी तेन्ना आनी ताचे भितर ताणें देवाल विशय सांगला तेन्ना भारी खुशी जाली पुरो जनाक म्हूण कळयत. आतां कोणी क्रिकेटर आसा म्हूण लेख्या इंडियन टिमाचे क्रिकेटर आसा आनी कशें की इम्पॉर्टंट मॅच आसा आनी त्या मॅच डिफीट जालीं तांणी म्हळ्यार परफॉर्मन्स नातिले निमित्त तांकां पराजीत जालीं ती आनी त्या मॅच जाता इंटरव्यू आसता पळय तेन्ना त्या पक्कने त्या क्रिकेटराक त्या इंटरव्यूवरान निमगेलें की आयची मॅच तुमी डिफीट जाली मू कसं लेका म्हणून. तेन्ना त्या क्रिकेटरान पक्कने सांगल्यार की मॅच विन जावचे डिफीट जावचे हें कशें न्ही आमी देवाल जप करता तो व्हड विशय. मात्राश वर्षास्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा आपायिनो नित्य स्थान स्थितिक्ष्व भारत म्हळ्यार सूख येता सूख वता हें क्रिकेट मॅच डिफीट जाल्यार कशें जालें टॉलरेट करता आमी म्हूण. तेन्ना पुरा तागेले क्रिकेट फॅन्स आशिल्ले तांणी कशें लेखतलीं ती कांय ना प्रे जगन्नाथ म्हणून म्हळ्यार हें पुरा कशें की जप करचें सुरू केलां हें केलां ह्या प्रकारार म्हणटाना आमी खंयच्या समयार कशी गुणगान करचें तें एक इम्पॉर्टंट. सो हें एक सेकंड पॉयंट येता डायरेक्टली भक्तीन आमी कॉन्ट्रिब्यूट करता करता आमी केन्ना आमगेले प्रोफेशनलान तूं परिवारा सिच्युएशनान तूं खंयचें तूं आमी चांग रुपार आमगेलें कर्तव्य करता ती आनी चांग एक एग्जाम्पल सेट करतात पळय तेन्ना जन देवाल गुणगान केल्ले म्हणकेच ते इनडायरेक्टली. सो आतां कोणाल ते जॉर्ज हॅरिसनाल कितले की सकट तागेले फॉलोवर्स गेलेलीं तांणी आपास जॉइन जालीं ती
आणि तो चांग रुपार ताणें देवाल विशय वय आनी विंगड म्युजीक वय ते ओट्टू केल्लें. ताका प्रभुपाद स्वाम्यान सांगचेशिल्लें की एक बॅलन्स दवरका. आनी त्या प्रकारान मागीर जॉर्ज हॅरिसनान कितले चांग रुपार कॉन्ट्रिब्यूट केलेलें आसा. ते कृष्णा बुकाचें प्रिंटींग आशिल्लें तें पुरो तांगेल निमित्त केल्लें. एक व्हड जाग घेवन दिल्लो लंडनांत तूं. खंय पुरा ते हरे कृष्ण मंदिर जालें थंय. सो त्या प्रकारान आमी पळयतात केन्ना आमी प्रोफेशनली सक्सेसफूल जावन न्हू केन्ना आमी भक्ती करता ती त्या वेळी एक प्रकार देवाल गुणगान केल्ल्या म्हण केची म्हूण. आतां पुरा जन जॉर्ज हॅरिसन जायसना पुरा जन सक्सेसफूल क्रिकेटर जायसना जाल्यारय आमी केन्ना आमगेलें कसन आमी करता ती तातूंत रिस्पॉन्सिबली करता ती म्हळ्यार कर्तव्य आमगेलें करता ती. आनी प्रभुपाद स्वाम्यान सांगचें आशिल्लें म्हळ्यार एक जेंटलमॅन जेंटल वुमन म्हळ्यार आमी एक चांग एक बिहेवियर आसूंक आमगेलें म्हूण. ते एक चांग बिहेवियर आसतना चांग एक व्यवहार आसतना आमगेलें ते एक देवाल गुणगान केल्ल्या म्हणकेची म्हूण. आमी देवाल गुणगान करता ती आनी आमगेल्या प्रोफेशनांत आमगेल्या फॅमिलींत चांग रुपार आसता ती ते देवाल गुणगान केल्ल्या म्हणकेची तसले की विंगर जनय आकर्षित जाता ती. अर्जुन इतलो व्हड धनुर्धर आशिल्लो देवाल देवाल श्रेष्ठ जावन भक्त आशिल्लो तो. आमी पुराजन देवाल नामस्मरण तो देवाल ओट्टू आशिल्लो जाल्यारय कितलीकी घंटे दिवसा खातीर तो तागेले धनुर्विद्याची प्रॅक्टीस करता आशिल्लो अभ्यास करता आशिल्लो. आणि तागेले ते धनुर्विद्याची प्रॅक्टीस त्यावेळी एक देवाल गुणगान केल्ल्या म्हणकेची कसं जालें की श्रेष्ठ जावन धनुर्धर आसा देवाल भक्त तो म्हळ्यार देवाल खातीर भक्ती पुरा जनाल ताका पळोवन आनीकय वाडून येता. सो त्या प्रकारारी गुणगान करूं प्रोफेशनली परिवारा सिच्युएशनान चिके वयर तो येवच्या पुरो अशी न्ही की एवरी टायम आमी आमकां मन आशिल्ली तशी जातलें परिस्थिती चेंज जाता आसता जाल्यार आमी आमगेली बुद्धी उपयोग करून इंटेलिजंटली आमी ते खंयचे परिस्थितीन त्या परिस्थिती अनुसार आमी परिस्थितीचे जावन न्हू कशी एक चांग रुपार व्यवहार करयत तेन्ना ते चांग जाता म्हणून. आनीक एक दृश्टांत प्रभुपाद स्वाम्यान दिवचें म्हळ्यार ताणें एक पंता तेंचे एक शहरांत ताणें एक अपार्टमेंट घेतिल्लें एक फ्लॅट म्हणटात पळय घेतिल्लें आनी थंय भक्तजन पुरा राबता आशिल्ले आनी तांणी किर्तनांनी करता आशिल्लीं. तेन्ना ते बगलेन राबतली एक वृद्ध जावन आशिल्ली एक महिला आशिल्ली बायल मनीशी तिणे केन्नाय कंप्लेन करची काय कशें हें कर तुमगेलें कशें एक शांती ना केन्ना पडलेल्यार तुमी हेका भितर भायर वता आसता ती किर्तना आवाज येता अशी ताकाची प्रभुपाद स्वाम्यान थंय तांगेलें ते सेंटरा विजीट करतना तांणी स्वल्प भक्तजनान सांगलें काय पुरांग समज जाल्यार आमगेले बगलेन राबतले आसा पळय ती एक असुरी प्रवृत्तीची बायल मनीस आसा म्हूण. केन्नाय ते देवाल विशय कसलेय इंट्रस्ट ना तिका कसलेय एक प्रकार इंट्रस्ट ना केन्नाय कंप्लेन करता आसा म्हूण. प्रभुपाद स्वाम्यान कांय रिस्पॉन्ड करनी तांकां आयकून घेतल्या म्हणून. मागीर नेक्स्ट डे तांणी केन्नाय तांगेले खंयचे नवे शहरा वतना तांगेले कार्यक्रमांनी जाता आशिल्लो आनी सकाळीं फुडें वताना पळय तांणी केन्ना एक मॉर्निंग वॉका खातीर वचचें आशिल्लें पुरा कडेन. त्या मॉर्निंग वॉकांनी वतारी लास्ट मिनिटार तांणी तांगेले भक्तांनी म्हणगेलें काय कोण ती बायल मनशी तुमी सांगता कंप्लेन करता ती हांगाची हें फ्लॅट आसा पळय येदुरची घर थंय आसा ती म्हणून. प्रभुपाद स्वामी सांगता हांव वचून मेळटा तिका म्हणून. पुरा जेन्ना हें करता की अरे आतां ती प्रभुपाद स्वाम्याक कसं म्हणटलें दिसता म्हणून. प्रभुपाद स्वाम्यान तें नॉक केलें बेल तांणी ती बायल मनशेन ओपन केलें काय आनी प्रभुपाद स्वाम्यान तिका नमस्कार केलो कशें आसा आनी अशी जनरली उलोवन बसलीं काय आनी मागीर कशें चलता आसा हेल्थ कशें आसा आनी त्या शहरा विशय चिके उलोवन बसलीं काय आनी 15-20 मिनीट चांग रुपार प्रभुपाद स्वाम्यान देवाल विशयांनी कसलेय सांगनी तिका. चांग रुपार म्हळ्यार हांव वेदरा विशय उलयलें थोडे पॉलिटिक्सा विशय उलयलीं काय भाई आजकाल अशें जाता आसा आनी हेल्थ कशी आसा 15-20 मिनीट अशी उलयलीं काय आनी तांकां नमस्कार करून भारी खुशी जाली तुमकां मेळ न्हू म्हूण प्रभुपाद स्वामी चमकलीं काय आनी मागीर तांगेलें तें टूर मुखार सुरू केलें. ताचे नंतर ती बायल मनीशी इतली फेवरेबल जाली काय आनी तिका भगवद्गीत वाचूचें सुरू केलें काय आनी तीण येवन त्या भक्ताक सांगलें काय पळय तुमगेलो तो कोण आशिल्लो पळय तो आयलो कितलो चांग मनुश्य पळय ताका पुरा गोत्तस पळय म्हूण. प्रभुपाद स्वाम्यान तिका देवाल विशय एक विशय सांगनी की हरे कृष्ण मंत्र म्हणून कसलेय सांगनी चांग रुपार एक व्यवहार करून चांग रुपार उलयली. त्या एक देवाल गुणगानाची म्हूण प्रभुपाद स्वाम्यान दाखयलें आनी प्रभुपाद स्वाम्यान भक्तांक सांगलें काय ती एकली राबता आनी कोणी ती लोनली आसा थोडे तशी स्वभाव आसतना कोण जाल्यार त्या परिस्थितीन थोडे म्हणटात पळय चिडचिडा म्हणटात पळय एक कोप्स येता और एक केन्ना एक कसले विशयान क्रिटिकल जाता तिगेल ते कसले रॉंग ना तांतू म्हणून आमी चांग रुपार तिगेलो बिहेव करता म्हणून प्रभुपाद स्वाम्यान सांगलें म्हणून.
सो कशी पळता प्रभुपाद स्वाम्यान इतले वेळ देखून तांणी कंप्लेन करता आशिल्ली तांणी एक 15 मिनिट चंद उतर कोण उरलें तिगेले मनोभावना पुरा चेंज जालें. सो खंयच्याय विशयांत आमी आमगेले तें म्हणटात पळय देश काल पात्र त्या लेकार आमी आमगेली बुद्धी यूज करून चांग रुपार एक प्रदर्शन केल्यार त्या मागीर एक देवाल गुणगानची म्हूण. आनी आयच्या सेशनाचें एक लास्ट पॉयंट म्हळ्यार आमी 2 प्रकाराचे गुणगान पळयलें. एक गुणगान म्हळ्यार आमी भायल्यान केन्ना देवस्थानां वता ती, कीर्तन करता ती, सत्संगा भाग घेता ती, शास्त्रांनी वाजिता ती. दोनीच गुणगान म्हळ्यार आमी प्रोफेशनली और आमगे जिवनांत आमी चांग रुपार व्यवहार करता ती और आमगे कर्तव्य करता ती त्या मागीर एक देवाल गुणगानची कळटा म्हूण तें एक जालें. आनी तिनीच म्हळ्यार आमगेले हृदया भितरीची देवाल गुणगान करचें आनी हें एक व्हड विशय म्हूण सांगयता आमी. कसं की एक पण कोण की भक्ताले सांगलें की हांव एक व्हड कंपनी करता 5 वर्सां खातीर मस्त परिश्रम करता व्हड कंपनी करता मस्त दुड्ड घेत करता सुरे आनी मागीर हांव भक्तीच प्रचार करता गुणगान करता देवालें म्हूण. त्या भक्तान सांगलें की जाय तें हें पुरा करी जाल्यार संग दवर भक्तालो म्हणून. कसं जालें की भक्ताल संग नासी आमी विंगड पुरा प्रोफेशनल सक्सेस कसं करूं गेल्यार संग नातल्यार कसन जातलें देवाल गुणगान करची ती इच्छावर ना मनांत. ते केन्ना आमी भक्ताल संगान येता ती सत्संग करता ती तेन्ना मात ते देवाल गुणगान करची इच्छा येता म्हणून. सो आमी केन्नाय एक प्रोफेशनली सक्सेस जावचे खातीर और विंगड खंयच्याय विशयांत पारिवारीक विशयांत इतले मग्न जाल्ले की आमी संगा दोकून भायर आयलीं ती तेन्ना ते देवाल गुणगान करचे विशय असो तो मनांत तसो पळय तोच वच्चे पुरो. नारद मुनीन ते सभेंत आसतना तावळ उलयतना युधिष्ठीर महाराजाक हें हांवें सांगिल्लें म्हूण सांगिल्लें आसा की धर्म अर्थ काम म्हूण. म्हळ्यार धर्म म्हळ्यार देवाल भक्ती करचें हें करचें म्हूण. अर्थ एक प्रकार पळय येता तें राज्य चलोवचें तागेले परिवाराक चांग रुपार करचें आनी तिनय विशय म्हळ्यार की काम म्हळ्यार संगी पुरा एक इच्छा आसा ते चांग रुपार त्या इच्छाचें प्रयोजन करून डायरेक्टली इनडायरेक्टली देवाल सेव करतसली एक परिस्थिती हाडची म्हूण. म्हळ्यार धर्म अर्थ काम हे तिनीच जावका म्हूण महाभारतांत नारद मुनीन युधिष्ठिराक सांगचें आसा. खंयचे एक विशय धोरणूच विंगड 2 सोडल्यार स्पेशली कोण ग्रहस्थ जिवनांत आसा ती की धर्म म्हूण बसलीं ती आनी अर्थ आनी कामा विशय दवरली और अर्था म्हापशी पडलीं ती धर्म आनी काम सोडलें. हे तिनीय विशय केन्ना नासता आनी एक विशय म्हापशी पडल्यार तेन्ना ते बॅलन्स वता. एक पण कशी अल्कोहोलिझम वर्कहॉलिझम म्हण आसता की सगळो दिवस रात्री कशें की कामा म्हापशी पडलीं ती अशी सांगतात की इतलें काम करून इतलें दुड्ड कमयलें आनी एक व्हड घर घेतलें खंय एक मनशान जाल्यार त्या व्हड घरांत एक मात ताका बेनिफीट जालें खंय तो एकलो आसता खंय जाल्यार मस्त जाग आसता तागेले एकलो आसल्यार म्हळ्यार एक प्रकार व्हड घर आसा जाल्यार एकलो आसा म्हळ्यार ताणें तागेले प्रोफेशनल सक्सेसा खातीर तागेले फॅमिली तागेले फ्रेंड्स पुरा ताणें गिव अप केलें म्हूण. सो बेनिफीट इज यू हॅव अ लॉट ऑफ स्पेस टू फील लोनली म्हळ्यार एकले आसल्यार म्हूण. सो त्या प्रकारार आमी केन्नाय एक लायक आसना आमी सांगलें म्हण की चड उण जाता अशें पुरो स्टडी आसना हे तिनूय विशय की धर्म अर्थ काम. प्रभुपाद स्वाम्यान तांगेले भक्तां पुरो सांगचें आशिल्लें की भक्ताल डेफिनेशन म्हळ्यार दे आर परफेक्ट जेंटलमॅन म्हूण. सो ह्या प्रकारार कशी युधिष्ठीर महाराजान तें राजसूय यज्ञ पूर्णाहुतीन अग्रपूज केली देवाल खातीर तशींच आमी देवाले अग्रपुजा आमगेले हृदया भितरी करूं येता देवाल विशय मना व्हरून देवाल एक स्तुती करून देवाल गुणगान करून खंयच्या प्रकारार करून आनी त्या प्रकारार केन्ना आमकां केन्ना सक्सेस मेळटा पळय त्या सक्सेसा निमित्त आमी एकदम खुशेरी और कसं एक दुख्खा विशय आसल्यार एकदम डिस्टर्ब जायना ती. सो हो एक इम्पॉर्टंट विशय देवाल गुणगान करचें आमगेले हृदया भितरीची म्हणून. देव पुरा पशी कृष्ण म्हळ्यारीची आकर्षित इथ कृष्ण देवाक ना मोड आकर्षण दितले कोणीय ना कृष्णाक ना. सो केन्ना आमकां त्या देवाल प्रती आकर्षण ती स्तुती गुणगान आमी आमगेले हृदया भितरी करता ती आनी देवूची अल्टिमेट एम आनी आमगे लायफा सेंटर म्हणून आमी तें तसले एक भावना आमगेले हृदया भितर कल्टिवेट करता ती तेन्ना आमी इतली इजिली डिस्टर्ब जायनात खंयच्या विशयांत. सो आमी केन्ना देवाक आमगेल्या हृदया भितर वर्शीप करता ती. सो आमी पळयता हे धर्म आनी साधना हे इम्पॉर्टंट सेवा भाव करच्या खातीर आनी आमी सांगतात पळय वर्क लायफ बॅलन्स ते सायकल म्हळ्यार बॅलन्स करता जाल्यार सायकल बॅलन्स करचें व्हड विशय न्ही बॅलन्स करता मुखार सिता वचुका तशींच आमगे लायफांतूय
एक पंता ते सायकल लेफ्ट टर्न घेता आनी चिक्के अशी ह्या सायड बेंड केल्यार चिक्के राईट आवच येता लेफ्ट आवच येता. तशीच आमगेले एक पंत आमगेले जिवना परिस्थिती अशा पुरो की आमी प्रोफेशनली थोडे चड टायम दिवका पडटा. धर्मा विशयांत आमगेले टायम चिक्के उण जावचे पुरो. जाल्यार खंयचे एक चांग एक उत्सव आयलो एक चांग एक पर्व आयलो म्हळ्यार जन्माष्टमी आयले कार्तीक मास आयलो तेन्ना आमी शिकोर येता की देवाल विशयाक चिक्के चड टायम दिल्या प्रोफेशनली चिक्के उण केल्या. विंगड टायमार अशी जावचे पुरो आमगेले हेल्था खातीर आमकां ಸ್ವಲ್ಪ टायम दिवचे पुरो कसले की आमगे हेल्था निग्लेक्ट करूं जायना. सो त्या परिस्थिती लेकार चिके चड उणे टायम जाता आसचे पुरो कशी सायकल बॅलन्स करता आसतना लेफ्ट राईट आमी पळयता चिके एक पंत ह्या सायड चड प्रेशर दिवका एक पंत ह्या सायड चड प्रेशर दिवका बट मेन पर्पज कसं न्हय की आमी भक्तीन तूं बॅलन्स जावन एक जाग्यार रावची न्ही हगूर हगूर मुखार सिता वचुका म्हूण. सो आमकां देवाल गुणगान केल्यार खंयचे प्रकारार आमी सांगिल्लें की एक भारी एक संतोशा विशय जातलो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देवाल गुणगान केलें म्हणजे देवाल ती कृपा म्हळ्यार ते शाश्वत जावन आशिल्लें. केन्ना आमी कोणाले गुणगान करतात केन्ना आनी कोणी गुणगान आमगे कोणी प्रिती मनशाला आमी केन्ना गुणगान आयकता ती तेन्ना आमकां भारी खुशी जाता. तशींच देवाल गुणगान केल्यार खंयच्या प्रकाराचे आमी 3 प्रकार पळयले तेन्ना ते एक भारी एक संतोशा विशय जातो आमकांय न्ही पुरा जनाक आनी केन्ना खंयचे एक समाज ओट्टू मेळून देवाल गुणगान करता तेन्ना ते सगळे समाजाक देशाक बरेपण जावन पुरा जनाक एक देव संतोष पावस तशी बरे जावस तशी देवाल एक आशीर्वाद प्राप्त जाता. सो हांव हांगा राबयता हेचें सेशन एक तुमगेले कसले कॉमेंट्स कसले आसल्यार तुमी चॅटार घालीत आनी म्यूट करयता. हांव एक क्विकली एक 2 मिनिट भितर आपास एक रिकॅप करता आज आमी कसले डिस्कस केलेलें. सो आमी सेशन सुरू जाताना पळयलें की देवाल गुणगान करचें सुरू जाताना आमी पळयलें की एक 2 विशय भक्तीन तूं एक म्हळ्यार ट्रान्सफॉर्म जावचें म्हळ्यार देवाल एक मनांत आशिल्लें की हे संवसारांत परिवर्तन हाडका म्हणून धर्मा विशय वाडून येवका. सो आमी त्या धर्मा कार्यांत केन्ना भाग घेतात ती आमगेले कॅपॅसिटी अनुसार ते देवाल सहाय करतात त्यावेळी भक्तीची म्हणून आनी दोन्ही विशय भक्तीचे कसं म्हळ्यार ट्रान्सेंड जावका म्हणून जन्म कर्मचे मे दिव्यम यो वेती तत्वद देवाल विशय कळल्यार आमी हे संवसाराचे बरे विशय जावन आध्यात्मिक विशयांतू आमगेली रुची वाडून येता त्या प्रकारार आमी ते विशय पळयलेलो. सो आमी देवाल गुणगाना विशय आयली ती आनी आमी देवाल गुणगान म्हळ्यार 3 प्रकारार करूं येता म्हणून सांगिल्लें प्रभुपाद स्वाम्यालें ते तत्वांतू की ते गुणगान करता म्हळ्यार ते गुणगान करताना आमी विंगड जनाक कळका ते देवाल गुणगान विंगड जना कळका मात न्ही तांकां मना वय वचुका आनी मना वय वचुका मात न्ही ते आकर्षण जावका म्हणून आनी ताजे खातीर आमी ते प्रभुपाद स्वाम्याले एक एग्जांपल पळयलें तांणी कशें तें सांगलें की ते चल्ल्याक की ते ओशन ऑफ LSD म्हणून त्या प्रकारार म्हळ्यार इतले म्हळ्यार कोणाक खंयची लँग्वेजाक कळटा त्या प्रकारार सांगल्यार ते देवाल गुणगान श्रेष्ठ रुपारी म्हणून आमी शास्त्रां देखून आनीक एक एग्जांपल पळयलें कशी ते राजसूय यज्ञ केल्लें युधिष्ठीर महाराजान तागेलें राज्य जावन आशिल्लें तें कर्तव्य केल्लें जाल्यार ते कशी श्रेष्ठ रुपार केल्लें सगळे विश्वाजन ओट्टू जाल्लीं थंय त्या राजसूय यज्ञा वेळार देवाल अग्रपुजान गुणगान केल्लें म्हळ्यार तांणी गुणगानय केल्लें चांग रुपार पुरा जनान जाल्लें वय कोण ते पावका ते गुणगान पावलीं वय आनी देवाल प्रती तांगेली भक्ती आनी आकर्षण वाडून येवस तशी एक परिस्थिती युधिष्ठीर महाराजान केल्लें म्हूण ते एक गुणगानाचें व्हड लक्षण म्हूण आमी पळोवं येता. सो त्या प्रकारान मागीर आमी ते नेक्स्ट एग्जांपल पळयलें ताचेर जॉर्ज हॅरिसन जालें खंयचे ते बिटल्स ग्रुपाचो व्हड सिंगर आशिल्लो प्रभुपाद स्वाम्यान तांकां कशी गायड केल्लें की तूं प्रोफेशनली तुगेली सक्सेस जावूकाची जाल्यार ताजी ओट्टू तूं देवाल विशय वय करी म्हूण ते आमकां पुरा जना स्पेशली आमकां पुरा जना एप्लिकेबल आसता कसले एक पंता पुरा जनाले एक पंता मना येता की भक्तींत इंट्रस्ट केल्यार मुगेले खातीर फॅमिली खातीर टायम आसतले परिवार आमी प्रोफेशनली सक्सेसफूल जावचे साध्य आसवे ना कसं एक फॉर्म्युला ना त्या टायमार खंयचे विशयाक टायम दिवका त्या टायम दिवन आमी बॅलन्स कोर न्हू मात मुखार सिता आसूका तें एक इम्पॉर्टंट विशय म्हूण आमी तें पळयलें की कशी प्रभुपाद स्वाम्यान गायड केलें ताका आनी जॉर्ज हॅरिसनान पुरो सॉंग्स केल्ले आनी देवाल विशय वेग केल्ले आनी ते देवाल विशय निमित्त जॉर्ज हॅरिसन इतलो सक्सेसफूल आशिल्लो ते सक्सेसा निमित्त तागेले कितले जन तागेले फॅन्स जावन हरे कृष्ण मंत्र जप सुरू केलो सगळे विश्वांतू कितले जनान भगवद्गीता वाजिल्ली आनी कितले जन कृष्णाले समर्पित जावन आशिल्ले भक्त जालीं तागेले निमित्त जॉर्ज हॅरिसना निमित्त तागेल्या म्हणजे व्हड भक्त कोणीय ना दिसता म्हणून प्रभुपाद स्वाम्यान तांणी हे जगा दुखून वचची पशी फुडेची तांणी तांगेले रिंग काणता उडगासान दिल्ले
तांगले की ह्या जॉर्ज हॅरिसना दी तू म्हूण म्हणजे तांगेल प्रती तांगे इतकी प्रीत आशिल्ली. जॉर्ज हॅरिसनान काही हरे कृष्णाचे म्हणता पळय कसं तिलक लावून और कसं खंय अशी कसं करनी जाल्यार ताणे तागेल प्रोफेशनल सक्सेस आणि तागेल चांग बिहेवियरान आणि चांग देवाल विषय सांगता ताजेर प्रोफेशनली ताणें अशी एक परिस्थिती क्रिएट केली की देवाल भक्तीच प्रचारू आणि देवाल भक्तीच गुणगान सगळे विश्वांतू ते जाल्ले म्हणून. सो आमी ते सेकंड पॉइंट डिस्कस केलें की एक आसता डायरेक्ट भक्ती, सत्संगा वचचें, देवस्थाना वचचें आणि कीर्तन करचें, शास्त्र वाजोवचें. जाल्यार सेकंड आसता त्यामुळे इक्वली इम्पॉर्टंट गुणगान आमगेल खातीर एप्लिकेबल आसा म्हळ्यार आमी खंयची परिस्थितींत आसा ती प्रोफेशनली स्टुडंट लायफ असो और गृहिणी जावन अशें पुरो और आमी खंयचे परिस्थिती असो आमी आमगे लायफ चांग कर्तव्यनिश्ठ जावन आमी करची आशिल्ली कोर न्हू चांग एक बिहेवियर दाखयता ती त्यामुळे देवाल गुणगानाची कसं की त्या पळोवन जनाक भक्तीन तूं आकर्षण येता म्हूण सांगिल्लें. सो जॉर्ज हॅरिसन जालें आमी ते एक एग्जाम्पल पळयलें आणि लास्ट सारी आमी पळयलें की तिन्नीचे एक तर डायरेक्टली एक इनडायरेक्टली आणि तिन्नीच गुणगान म्हळ्यार आमगे हृदया भितरी करचें म्हूण. तें एक ग्लोरिफिकेशन विदीन द हार्ट तें इम्पॉर्टंट म्हूण. कशी आमी त्या पॉयंटार सांगलें की जिवनांत चिके वयर तुका सिच्युएशन येवचे पुरो कशी सायकल बॅलन्स करता जाल्यार आमची एक पंदा ह्या सायड प्रेशर दिवका एक पंदा त्या सायड प्रेशर दिवका तो अशी समय येवचे पुरो खंय एक पंदा आमकां प्रोफेशनली चड टायम दिवका पुरो आणि अशी समय येवचे पुरो आमी टायमानुसार आमी धर्मा विशयान चड टायम दिवं. सो हें पुरा बॅलन्स करता मेन म्हळ्यार आमगे हृदया भितरी आमी केन्ना देवाल खातीर एक आकर्षित जावन देवाल स्तुती करतात आनी आमगे मनान आमकां आसता की देवाल प्रती भक्तींत आमी मुखारसून वचूं आणि आमी भक्ताल संघांतू नियमित रुपारी हे तिन्ही वस्तू एक चांग रुपार देवाल गुणगान करता ती तेन्ना आमगे सगळे लायफाची एक प्रकार आमगे साधना आमी धर्म करचें आणि आमी कसं करचें ते एक सेवा भावान प्रोफेशनली असो परिवारा खातीर असो समाजा खातीर असो ते खंयच्या रुपार असो ह्या प्रकारार आमी केन्ना ओट्टू मेळ न्हू हें एक देवाल भक्तीचे एक भावन दवरून आमी ते गुणगान करता ती ताजेन आमकांय न्ही आमगे परिवाराकय न्ही आमगे समाजाक पुरा जनाक देवाल कृपेन एक संतोष मेळटलो आणि पुरा जनांक हें गुणगाना निमित्ताची एक बरेपणाचें कारण जावन आमकां भक्तीन तूं आनीक मुखारसून वचचें भाग्य मेळटा. हरे कृष्णा सेशन हांगार पळयता कोणाले कसं कॉमेंट आसल्यार हांव पळयता आसा. धन्यवाद पुरा जनाक कसं एक चांग दिसल्यार ते देवाल सोमेल गुरुल दयेनाची किंचित रुपारी सेवा करची तसं भाग्य दिलेलं आसा तुम्ही पुरा जनांना तुम पुरा जना कृतज्ञ जन आसा. सो 1 मिनिट कोणाले कसं कॉमेंट कसं आसल्यार तुम्ही सांगेता. धन्यवाद पुरा जनाक चांग कॉमेंट्स येता आसा ती. कोणाक कसं शेअर करता जाल्यार कर येता हे फॉरमार तांगेले एक्सपिरियन्स और तांकां कसं दिसलें ह्या टॉपिका विशीं. प्रभुजी हरे कृष्णा हरे कृष्ण. प्रभुजी तुम्ही आजी अशी भरतीपूर एग्जाम्पल दिली की भरती आमगेल मनान तशी भरतीपूर क्वेश्चन्स पुरा आन्सर मेळचे ना. हरे कृष्ण थँक्यू सो मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद पुरा जनाक ह्या सेशनचा पार्टिसिपेट करचे खातीर. मुखारी आमी विंगड टॉपिकारी देवाल भक्ती विशय देवाल गुणगान ओट्टू मेळ करता रावया आणि हें बरेपणा कार्य आनी पुरा जना चांग जावं तशी करूया. सो कोणाले कसं कॉमेंट कसं नासल्यार मी हे सेशन कंक्लूड करूं येता. 3 पंता हरे कृष्णा महामंत्र म्हणटा ती तुम्ही तुमगेली इतल्या रिपीट करूं येता आणि देवाल्या प्रार्थना करूं येता की आमकां हें चांग रुपारी देवाल गुणगान करचें तसलें भाग्य केदने आमकां देवाल विशय आयकुचें भक्ताल संघ केदने प्राप्त जावन प्रार्थना करून कळकळीन 3 पळता प्रार्थना करूया आमी. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम 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 राम, हरे हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च हरे हरे। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण. पुरा जन धन्यवाद आजची सेशन अटेंड केल्याबद्दल. हरे कृष्ण.